नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांतल्या इनफ इज इनफ चळवळीक मेळ्ळा व्हड यश. 10 मध्याच्या मागणेचेर बेगोबेग कारवाय करपाचो निर्देश राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून दिला गोंय सरकाराक. बिरेस्तारा सांजेर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वाऱ्या सयत पडलो आडवेळो पावस. घरा भायर आशिल्ली प्रवाशी आनी हेर लोक उरले आडखून. फोंड्या पोटवेंचणुके विशीं उच्च न्यायालयात दाखल केल्ल्या याचिकेचेर जाली सुनावणी. उच्च न्यायालयान निवाडो दवरला राखून 2027च्या विधानसभा वेंचणुके 1 वर्स आशिल्ल्यांक केली उच्च न्यायालय याचिका दाखल. गिरदोळे काळोसवाडो वाठारांत गॅस सिलिंडर डिलिव्हरी वयल्यान जालो बरोच बोवा. कमी वजनाचे सिलिंडर दिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केल्ल्यान कर्मचाऱ्यांनी काडल्यो फुजो. शिरगांवां श्री लयराई देवीच्या जात्रेच्या फाटभुंयेर भक्तांच्या सुरक्षे खातीर सरकारान उच्च न्यायालयात सेफ्टी ब्लूप्रिंट केला सादर. देवस्थान समिती बरखास्त करपाच्या अर्जाचेर 4 सप्तकांत निमाणो निर्णय घेवपाचे सरकाराचे आश्वासन. गोयच्या 56 वर्साच्या व्यावसायिकाचो अपहरण करून बनावट ईडी अधिकाऱ्यांच्या नावान आरोपीन व्यवसायाकडल्यान लुटले सुमार 3 लाख. पुलीस करतात तपास. आता खबरो विस्तारान. गोंयांतल्या इनफ इज इनफ चळवळीक व्हड यश मेळ्ळा. या चळवळीच्या 10 मुद्द्याच्या मागणेचेर बेगोबेग कारवाय करपाचो निर्देश राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून गोंय सरकाराक दिला. निवृत्त मुखेल न्यायाधीश फार्दीन रिबेलो हाच्या फुडारपणा खाला ही चळवळ राज्याच्या प्रशासनाकडेन आणि लोक कल्याण संबंधित महत्वाच्या प्रश्नाचे मुद्दे मुखार हाडीत आसा. आता राष्ट्रपतीच्या या निर्देशा उपरांत सरकार खंयची पावलां उबारतले हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. पळयात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आडवेळ्या पावसाक लागून लोकांची धावपळ झाली. बिरेस्तारात सांजे वाऱ्या सयत पावस पडलो. तशेंच झाडांय कोसळ्ळी. देखून घरा भायर आशिल्ले प्रवाशी आनी हेर लोक आडकून पडले. बिरेस्तारा दनपारच्यान हवामान थंड आशिल्ले. कांय कडेन वाऱ्याचो वेगूय वाडलो. देखून पावस पडटलोच असो अदमास आशिल्लो. फोंड्या पोटवेंचणुके विशीं उच्च न्यायालयात दाखल केल्ल्या याचिकेचेर बिरेस्तारा सुनावणी पुराय जाली. दोनूय वटेचे युक्तिवाद आयकून घेतले उपरांत ह्या विशीं उच्च न्यायालयान निवाडो राखून दवरला. 9 एप्रिलाक फोंड्या पोटवेंचणूक आशिल्ल्यान उच्च न्यायालय निवाडो रोखडोच दितलो अशें सिनियर एडव्होकेट नितीन सरदेसायन सांगले. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक 1 वर्स आशिल्ल्यान अंकिता कामत हिणें ह्या विशीं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गिरदोळे कालोसवाडो वाठारांत गॅस सिलिंडरा वयल्यान व्हड बोवाळ जालो. गॅस वांटपांत अनियमितताय घडिल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. लोकांनी आपल्याक कमी वजनाचे सिलिंडर दिल्ल्याचो आरोप केल्या उपरांत वितरण कर्मचाऱ्यान पळ काडलो अशी माहिती मुखार आयला. या घडणुकेक लागून वाठारांत तणाव निर्माण जाल्ल्यान नागरिकांनी पुराय तपास करून खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. पळयात.
मत करो, किसी को मत बताओ, किसी के पास मत लो पहुंचाओ। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वहाँ पे वो भी वीडियो है मेरे पास, पाँव पकड़ रहे हो, पैसे ले लो और छोड़ दो, यहीं पे निपटा दो। और सिलेंडर मैं तुम लोगों को दूंगा, ऐसे ही दूंगा सिलेंडर, 2 लो 3 लो ऐसे ही दूंगा, लेकिन कहाँ पे भी मत पहुंचाओ, नीज ऐसे बता रहे। अभी हम लोगों का चलेगा, सारे लेडीज लोग हम लोग है, हम लोगों का चलेगा। दूसरे जो गरीब लोग है वो कहाँ से लेके आएंगे? हाँ, ये लोग 2 किलो 3 किलो कर रहे हैं, वेट जो कर रहा है वो भी सिलेंडर का वेट का हमारे पास वीडियो है, या चाहे तो आप लोगों को सेंड कर देंगे सारा। राज्यात गॅस सिलिंडराच्या उणावाक लागून बरोच बोवाळ चल्ला। गिरदोळच्या कालोसवाडो वाठारात दिसपट्ट्या गॅस डिलिव्हरी वेळार अचकीत एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयली। वितरण करपा खातीर आयिल्ल्या सिलिंडरात एक अतिरिक्त पायप लिपयला अशें थळाव्यांच्या नदरेक आयले। हे घडणुकेक लागून तांचो दुबाव वाडलो आनी लोकांनी वितरण कर्मचाऱ्यांक जाप विचारली, पूण परिस्थिती हाती भायर वचपाक लागली ते पळोवन ड्रायव्हर आनी 2 हेल्परांनी पळ काडिल्ल्याचो आरोप लोकांनी केलो। हाचे उपरांत थळाव्या लोकांनी सिलिंडराचें वजन तपासले तेन्ना सुमार 2 किलो उणे आशिल्ल्याचोय दावो केलो। हाका लागून नागरिकां मदीं तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा। संबंधीत वितरका आड खर कारवाय करपाची मागणी नागरिकांनी केल्या। अशा घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुराय तपास करपाचोय उलो मारला। आता प्रशासन कितले बेगीन आनी प्रभावपणान हे बाबतीत पावलां उबारता ते पळोवप महत्वाचे थारतले। गाड़ी लेके आता है सिलेंडर का, कुछ भी बात करे तो रूड बात करता है। जब हम लोग उसको सिलेंडर के लिए बोले कि सिलेंडर देने का है, बोला कि हम लोगों का बुकिंग कैंसिल हुआ, मेरा बुकिंग कैंसिल हुआ बोल के बोला। इसके लिए हम लोग उसको बात करते हैं। वहाँ पे गाड़ी के अंदर एक ब्लैक कलर का कपड़ा उड़ा के रखा है उसने सिलेंडर पे, तो हम लोग उसको पूछे, थोड़ा उठा के दिखा, तो बोला कि नहीं मैडम वो कुछ नहीं, मेरे को धूप लग रहा है इसके लिए रखा है। तो वहाँ पे क्यों रखा है? उठा के दिखा। 3-4 बार हम लोग उसको बोले, नहीं उठाया। गाड़ी आगे पीछे करके भागने का रेडी में था। तो फिर हम लोग यहाँ पे चढ़े, मैं यहाँ पे चढ़ के वहाँ से वीडियो बनाई। तब वो आके मेरी एक फ्रेंड जो है वहाँ पे कपड़ा हटाई, जब जाके पता चला कि वो सिलेंडर काट रहे हैं, वहाँ से चोरी कर रहे हैं बोल के। पूरा सिलेंडर अगर ऐसे बार बार चोरी हो रहा है, हमारा सिलेंडर 10 दिन में 15 दिन में खत्म हो रहा है, तो उसका रिफंड कौन देता है? उस चीज का रिफंड कौन देगा हम लोगों को? हाँ, एक तो हम लोग एक्स्ट्रा पैसे, ये लोग क्या बोलते हैं, जब भी यहाँ पे आते हैं ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों को सिटी एरिया में रहने का परमिशन है, यहाँ पे रुकने का परमिशन है, जैसा ही हॉर्न मारते हैं आके तुम सिलेंडर लेके जाओ। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। और हर वक्त ना ये लोग रूड बिहेव करते हैं हम लोग के पास। सिलेंडर देने के लिए पैसे तो सही लेते हैं, लेकिन रूड बिहेव करते हैं और ऐसे वैसे रूड बात करते हैं। आज भी यही हुआ था, रूड ही बात किए थे, इसके लिए हम लोग उसको पकड़ के रखे थे। तब जाके पता चला गैस भी वहाँ से लीक हो रही थी। अचानक कोई माचिस लगा देता, अगर पूरा सिलेंडर का गाड़ी उड़ जाता, तब लोग क्या करते थे? इन लोगों की वजह से हम लोग भी सारे जाते थे, जो भी गाड़ी के आसपास रुके। और जैसे हम लोग उसको रेड हैंड पकड़े, वो लोग भाग के चले गए रेलवे ट्रैक के पास से। और अभी तक 3 लोग थे वो लोग, एक ड्राइवर था और 2 लोग हेल्पर थे। सारा वीडियो हमारे पास है, जो भी हम लोग उसको पकड़े गैस बाजी फोन का मशीन असता पैसे नाल्यार एक्सेप्ट करपा जायना सिलिंडर आणि ऑफिसान इमिडिएटली फोन मारपाक जाय। तुमगे ते आता ड्रायव्हर बी आसा ते सुबह उलयता कितें करेल आणि कितें करपाचें आमी ऑफिसान वचून 2 फावटी हांव कंप्लेंट केलो हा। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकर। शिरगांवात श्री लयराई देवीच्या जात्रेच्या फाटभुंयेर भक्तांच्या सुरक्षे खातीर राज्य सरकारान उच्च न्यायालयात सेफ्टी ब्लू प्रिंट सादर केला। बुधवारा जाल्ले सुनावणेत याचिकादारांनी सुचयल्ले सुरक्षेचे उपाय आनी मुळाव्या साधन सुविधां मदीं सुदारणांचो विचार करत अशेंय स्पश्ट केला। तशेंच 2025 जाल्ल्या खेटाखेटी उपरांत देवस्थान समितीचेर केल्ल्या गंभीर आरोपांची दखल घेवन समिती बरखास्त करपाच्या अर्जाचेर फुडल्या 4 सप्तकांत निमाणो निर्णय घेवपाचें आश्वासन सरकारान न्यायालयाक दिल्ल्याचें कळटा। पळयात। फाटल्या वर्सा शिरगांवात श्री लयराई देवीच्या जात्रे वेळार जाल्ल्या खेटाखेटीत 6 भक्तांक मरण आयिल्लें आनी 17 परस चड जखमी जाल्ले। ह्या घडणुके उपरांत फॅक्ट फायंडींग कमिटीन देवस्थान समितीक थेट जापसालदार धरिल्ले। ह्या अहवालाच्या आदाराचेर 10 जून 2025 ह्या दिसा थळाव्यांनी दिवचलच्या मामलेदाराकडे कागाळ दाखल करून समिती बरखास्त करपाची मागणी केली। मात 9 म्हयन्या उपरांत लेगीत निर्णय घेवंक नाशिल्ल्यान न्यायालयान नाराजी उक्तायली। देखून आता सरकारान 4 सप्तकां भितर हे विशीं निर्णय घेवपाचें आश्वासन दिलां। तशेंच जात्रेच्या फाटभुंयेर भक्तांच्या सुरक्षे खातीर सरकारान उच्च न्यायालयात सेफ्टी ब्लू प्रिंट सादर केला। सरकारचो सुरक्षा आराखडो। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रा प्रमाण 21 एप्रिलाक जावपी जात्रे खातीर ही पावलां उखल्ल्यात। पुराय देवळाच्या वाठारांत आनी मुखेल रस्त्याचेर CCTV लायल्यात। संयुक्त कमांड सेंटर सुरू करतले। भक्तांच्या हालचाली खातीर एक खाशेली वाट निश्चित केल्या। देवूळ ते तळये मेरेन स्टॉल्स घालपाक बंदी घातल्या।
पुलीस, भौशीक बांदकाम, वीज आनी भलायकी खाते हांचो आस्पाव आशिल्लो संयुक्त कार्यदळ तैनात केला. धोंड भक्तां खातीर शिस्त आनी प्रोटोकॉल हांचे विशीं खाशेल्या प्रशिक्षण सत्रांचें आयोजन केलां. मजगतीं देवस्थान नेमाच्या कलम 44 प्रमाण सध्याची समिती बरखास्त करची काय ना हो निर्णय सरकार घेतलो. सरकारान समितीचेर कारवाय केली जाल्यार जात्रे पयलीं शिरगांव देवस्थानाचो कारभार प्रशासनाच्या हातांत वचपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जल्म सुवाळो, पाळणे आणि हेर विधी सयत पुराय गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी हनुमान जल्मोत्सव व्हडा भक्तिभावान आणि उमेदीन मनयलो. शेकड्यांनी भाविकांनी रामभक्त मारुती रायाचें दर्शन घेवन आपली सेवा ओपली. वेगवेगळ्या वाठारांनी श्री हनुमान देवळात फांतोडेच्यान जल्मोत्सवाक सुरवात जाली. कीर्तनकारांनी श्री हनुमान जल्माचेर कीर्तन सादर केले. उपरांत श्री रामभक्त हनुमानाचो जल्म सुवाळो आणि पाळणे जाले. उपरांत आरती जाल्यो. शेकड्यांनी भाविकांनी रामभक्त हनुमानाचे दर्शन घेतले.
घडिल्ले धक्को दिवपी घडणुकेत एका व्यावसायिकाचे अपहरण करून बनावट ईडी अधिकाऱ्यांच्या नावान लूटमार जाली. 24 मार्चाक 56 वर्सां पिरायेच्या अशोक कुमाराक माकाजानांतल्या कॅनरा बँके लागसरच्या कर्नाटक कारवाळा बळजबरीन व्हेलो. थंय आरोपींनी ताचे कडल्यान सुमार 3 लाख रुपया लुटले आनी ताका थंयच सोडलो असो आरोप आसा. त्या उपरांत व्यावसायिकान मडगांवच्या लागसरच्या मायना कुट्टरी पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या. पुलिसांनी केस नोंद करून चौकशी सुरू केल्या आनी आरोपीचो सोद चालू आसा. पळयात. 24 मार्चाक मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशनाक एक कंप्लेन आयली आणि ती कंप्लेन आशिल्ली ती अशी की कांय अज्ञात लोकांनी अशोक कुमार ह्या बोड्डेच्या बिझनेसमॅनाक आमी ईडीचे अधिकारी आसात अशें सांगून गाडयांक भितर घालो आनी ताची चवकशी करपाक जाय म्हूण सांगलें आनी ताचे नंतर असल्याच गाडयांक भितर घालून ताका हांगच्यान कारवार घेवन गेले आनी ताजे कडल्यान ताचे कडेन आशिल्ली 3 लाखाची कॅश काडली. ताका अज्ञात स्थळाचेर तांणी सोडून दिलो. ताजे नंतर तो हांगा पावलो. मेळिल्ली म्हायती प्रमाणे 24 तारखेक ही घटना जी आसा ही घडली आनीक मायना कुर्तरी माकाजान हांगा आशिल्ल्या कॅनरा बँकेच्या शाखेंतल्या भायर कांय अज्ञात लोकांनी होंडा सिटी गाडये घालून जो अशोक कुमार आसा ताका व्हेलो. ताका थंयच्यान कारवार व्हेलो आनी ताजे नंतर ताचे कडल्यान जेन्ना कोण ना अशें पळोवन अज्ञात स्थळाचेर ताचे कडेन जे पयशे आशिल्ले काडले आनी ताका थंय सोडून दिले. 24 तारखेक ही कंप्लेन तांणी हाडून दिली. सद्या मायना कुर्तरी पुलिसांनी ही कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा अंडर सेक्शन BNSच्या 205140(3), 351(3), 308(5), 309(4) या कलमा खाला ही कंप्लेन जी आसा ती रजिस्टर केल्ली आसा. विक्टिमान काही लोकांची नांवांय तांकां दिल्ली आसात म्हणजे हे इनवॉल्व आसा अशें तांचें म्हणणें आसा आनी त्या प्रमाणे तांचें आयडेंटिफिकेशन पुलीस सद्याक करतात. तातूंत भितर CCTV सर्वेलन्स आनी बाकीचे जे टॅक्निकल सर्वेलन्स आसा म्हणजे ते सगळ्याचो हें घेवन पुलीस ह्याच प्रकरणाचो तपास करतात. ही सगळी जी कारवाय जी आसा ही मायना कुर्तरीचे PI कपिल नायक आनीक ताजे अंडर PSI प्रफुल्ल गिरी हाजे हे तपास करतात. नांवां दिल्ली तातूंत भितर 3 जाणांची नांवां म्हणजे तांणी नांव दिल्ली आसात एक्झॅक्टली आनी 2 जाण जे आसात ते अज्ञात म्हूण आसात. तातूंत भितर निलेश जाधव, बलराम शेट्टी आनी अजीत ही 3 नांवां सस्पेक्टाची तांणी दिल्ली आसात. 2 जाण तो म्हणटा की कंप्लेनंट जो आसा तो वळखना म्हणटा. पुलीस म्हणटात की आमी सगळे तरेच्यान तपास चालू आसा, रोखडेच आमी हांकां धरतले. म्हणटकीर TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू म्हणटा. दक्षिण गोंयांत रस्त्याचेर जावपी अपघात उणे जाल्ल्याचो अहवाल मुखार आयला. येरादारी खात्याच्या निमाण्या अहवाला प्रमाण जानेवारी ते मार्च 2026 ह्या काळात अपघात आनी मरणाचो आंकडो खूब कमी जाला. अंदू ह्या काळात वट्ट 310 अपघात नोंद जाल्यात. फाटल्या वर्सा 318 अपघात जाल्ले. तशेंच मरण आयिल्ल्याचो आंकडो 29 वयल्यान 23 जाला आनी गंभीर जखमीचो आंकडोय उणो जाला. मार्च 2026 म्हयन्यांत अपघातात सुमार 8.6% उणाव आयला. कांय वाठारांनी सुदारणा दिसून येता तरी कांय सुवातींनी अपघाताचोय आंकडो वाडला. एकूणच रस्त्याच्या सुरक्षे संबंधीचे चित्र सकारात्मक असले तरी नागरिकांनी येरादारी नेम पाळप तितलेच महत्वाचे थारतले. पळयात. एज ऑफ मार्च लास्ट मार्च एंडिंगाचे फिगरचे आहा ते साऊथ गोवाचे आमचे एक्सिडेंट टोटल आसात -2.5%, 2.50. लास्ट इयर 318 एक्सिडेंट जाले, ह्या वर्सा 310 जाल्या. मागीर तातूंत फॅटल एक्सिडेंट जाले ते आमचे -21.40 कमी आसा ह्या वर्सा. आनी फॅटलिटी म्हटल्यार जे मनीस मेल्यात एक्सिडेंटान ते -20.60 आसा कंपेर्ड टू लास्ट इयर अप टू मार्च. आनी ग्रिवियस इंजुरी आसा तातूंत फ्रॅक्चर बी जातात लोकांक ते -12.20% आहा ह्या वर्सा अप टू मार्च कंपेर्ड टू लास्ट इयर. सो ह्या वर्साक चलन एनफोर्समेंट आमचो आमी बेजीक फोकस दवरला तो ओवर स्पिडींग आनी हाजे हेल्मेट. कित्याक फिगर्सांतल्यान अशें दिसता की एक तर फॅटल एक्सिडेंट जावपाक कारण मेन म्हणल्यार एक ओवर स्पिडींग आनी दुसरें 2 व्हिलर आसा पळय ते चड आसता फॅटलिटी अरावंड 70 to 80%. आनी तातूंत जे 2 व्हिलर मरतात ते 80% हेड इंजुरी आसतात 2 व्हिलरान. सो आमी ह्या दोनूय हेडाचेर ह्या वर्साक सारको मेन फोकस दवरला. तातूंत आमी ओवर स्पिडींगाच्यो केसी ह्या वर्साक 7,000 केल्या तातूंतल्यान. त्यो पोरूंचे परस अप टू मार्च पोरूंचे परस 4,040 चड आसा. आनी विदावट हेल्मेट आमी ह्या वर्साक 15,600 केसी केल्या.
पूर्व वर्सा परस 10,900 इतले आमी चड आसा. आमकां दिसता की आमकां ह्या ड्रायवाक लागून मातसो फॅटलिटीज आमकां कमी जाता अशें दिसता. कित्याक लोक हे दोनी एक्शन घेतले म्हणजे लोक एक तर स्लो जातात, एक्सिडेंट प्रोन एरियाज ते, आनी दुसरें म्हणल्यार हेल्मेट घालतले आमचे आनीकय कमी जातले, रिड्यूस जातले फॅटलिटी. रातचे लोक विदाउट हेल्मेट भोंवता आनी एक्सिडेंटाक लागून रातचे कोण एक्सिडेंट जाता ते चडशे डेथ जाता. सो हेचेर कितें ड्राय बीन आसा ना आमी आतां जे आमच्यो स्पीड गन लायता आनी इंटरसेप्टर गाडी आनी पुलीस दवरता ते आमचे आयरेड म्हणून डेटाबेज आसा. त्या डेटाबेजाचेर आमकां आमचो एनालिसीस करून हें मेळटा जे स्पॉट ज्या जाग्यार चड एक्सिडेंट जाता, चड फॅटलिटी जाता ऑर चड ओवर स्पिडिंगा लागून एक्सिडेंट जाता त्या जाग्यारच आमी लायता स्पीड गन. आनी सगळे कडेन अशें लायना. सो आमी जे एक्सिडेंट प्रोन झोन आसात आनी एक्सिडेंट प्रोन पुलीस स्टेशनाची जी ज्युरिडिक्शन आहा थंय एनफोर्समेंट त्या प्रमाणे वाडयला. उपक्रम कितें ते आतां ट्रायल बेजीस बसयले आसा. ते आमचे पणजेच्यान बसयले हेडक्वॉर्टरांतल्यान. सो सध्या ट्रायल बेजीचेर चालू आसा. कितल्यो गाडी आसतल्यो तश्यो? गायडीन सावथाच्यो थोड्यो गाडी आसा, नॉर्थाच्यो. सो त्या गाडयांक जिओ ट्रॅकिंगूय बी आसा. सो दे वील पीक ऑफेन्सीस लायक ट्रिपल सीट ऑर विदाउट हेल्मेट. ते ऑफेन्स ताजेर रेकॉर्ड जातले. ऑर पार्किंग ऑब्स्ट्रक्टिव्ह आसल्यार बी गाडी आसा जाल्यार ताजेर जातली. खाजगी बस चालकांच्या समस्याचेर कांय प्रमाणात सुटका मेळटली. दर किलोमिटराक 3 रुपया घेवपाक मुख्यमंत्र्यान मान्यताय दिल्या, जाका लागून बस चालकांक आर्थीक मदत मेळटली. डिझेलाचे वाडटो दर आनी हेर खर्चाचो प्रश्न सद्या खातीर कुशीक दवरून हो प्रश्न सोडोवपा खातीर गोंय सरकारान घेतिल्लें सकारात्मक पावल खूब गरजेचें आसा, अशें हाचेर प्रतिक्रिया दितना सुदीप तामणकरान म्हणलें. मजगतीं म्हादयचो गोंयकाराक न्याय मेळोवन दिवन हो विशय बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी तांणी केला. 2013 मनोहर पर्रीकरान पास जेन्ना इंट्रोड्यूस केले त्या वेळाचेर कोर्टान आमी गेल्या उपरांत कॉम्पेन्सेशन दिता म्हटलें. आतां कॉम्पेन्सेशन जे दितात ते आमकां जो पर्यंत पास आहा तो पर्यंत चालू आहले. आतां कदंबान खंय तरी पास बंद केले, सरकारान तांकां ग्रांट्स दिवपाचे बंद केले. न्हू विशयूच येनासलो. तरी आसतना प्रमोद सावंतान कित्याक बसकारांची परिस्थिती आयकून घेवन आनी जे पळय कितें त्रास जाता ह्या धंद्याक सद्या कदंबाचे इलेक्ट्रीक बसींक लागून आनी कित्याक लागून तो तेणी एक मोठेपण दाखयला की आपूण एक फायनान्शियल बेनिफीट तुमकां दितलो 3 रुपया पर किलोमिटर. तितून आमी हक्कान अमकेच दी डिझल वाड जाली. आतां एक्चुअली जर म्हादईचो तर गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवंक जाय. तुमी सांगलेल्या प्रमाणे उदकाची आयज टंचाई हा, विशय जर सुटपाक जाय, म्हादईचें उदीक जर लोकां पर्यंत जर पावोंक जाय जाल्यार राज्य सरकारान थंयसर SLP जी आहा ती मेन्शन करून बोर्डार SLP कोणाची गोवा सरकाराची. गोवा सरकारान ती फॉलोअप करपाक जाय. मुख्यमंत्री तर प्रमोद सावंतान ते जाता इतले बेगीन लक्ष घालून ती करची अशी तुमच्या माध्यमांतल्यान मागणी करता. आनी जेन्ना एका मेळटा तेन्ना हांव सांगीत आसता परत की म्हादईचो विशय जाता तितले बेगीन सुटपाक जावो, कारण आमकां नाल्यार गोंयकारांक तो धोका आहा फुडें. हांगरसून ऑपरेट करप आनी तेंची सगळी दादागिरी चल्लेली. त्या प्रकरणांच्यान म्हाजेर हल्ल्याचें सुद्दां म्हापशें प्रकरण जाल्लें तो विशय वाडयतना त्या विशयाचेर आवाज उठयतना. म्हणटकीर ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आमी केंद्रान एक पत्र बरयल्लें. म्हाका सांगपाक एक उमेद आहा ते लिस्ट पॅसेंजराचे वाटेक पॅसेंजर न्हू खंय घेता सगळे लिस्ट मेंटेन करपाचे निर्देश दिल्लेले आहा. मागीर टोलाचेर टोल चुकोवन ज्यो पळय बसी चलताल्यो तेचेर निर्देश दिल्लेले आहा. अशा रितीन सगळे जे आहा पळय विशय पळय हे बऱ्या पैकी सगळे सुटलेले आहा. हे 2-4 विशय आमचे काही आनीक प्रलंबीत आनीक एक 5-6 विशय आहा. गोंयांत पयलेच खेपे भव्य मराठी नाट्य महोत्सव घडोवन हाडला. गोमंतक नाट्य महोत्सव 2026 हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या खाशेल्या महोत्सवात प्रेक्षकांक हांसप, कॉमेडी आनी मनरिजवणेचो दुप्पट डोस अणभवपाक मेळटलो. 5 ते 9 एप्रिल मेरेन फोंड्या, म्हापसा, मडगांव आनी पणजे ह्या 4 शारांनी सांजेच्या 7:30 ते 10:30 मेरेन ह्या नाट्य महोत्सवाचो पोटभर आस्वाद घेवपाक मेळटलो. ह्या महोत्सवात सुर्याची पिल्ले आनी लाडकी बहीण योजना अशी 2 नामनेच्या मराठी कॉमेडी नाटकांचो आस्पाव आसा आनी तातूंत नामनेचे कलाकार आसात. नाट्य मोग्यांक एकाच तिकेटात 2 नाटक पळोवपाचे मेळटले.
गोंया खातीर स्वतंत्र पोस्टल सर्कल स्थापन करपाची मागणी राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत केली. सध्या गोंय महाराष्ट्र पोस्ट सर्कल अंतर्गत आयिल्ल्यान राज्याच्यो प्रशासकीय, भाशीक आनी सामाजीक गरजो पुराय जायनाशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें. गोंयच्या तरणाट्यांक नोकरी मेळपाचेर तांणी भर दिलो. My special mention is demand for creation of an independent postal circle for Goa. I seek to draw attention of the government to a serious administrative issue concerning postal administration in Goa. At present, postal services in Goa are administered under the Maharashtra Postal Circle. Despite being a separate state with its own distinct identity, Goa continues to remain under the administrative control of the circle. While this arrangement may have been suitable earlier, it no longer meets present needs, as Goa has its own administrative, linguistic, and socio-economic requirements. This continued dependence on another state's administrative structure has led to several practical challenges. Firstly, recruitment to postal services is conducted at the circle level. As a result, candidates from larger states tend to dominate the selection process due to greater competition, thereby limiting fair employment opportunities for local youth in Goa and reducing their representation in public service delivery. Secondly, many employees recruited from outside Goa seek transfers back to their parent states after a short tenure, leading to recurring vacancies. These vacancies are often managed through temporary arrangements, affecting continuity and efficiency in postal services. Goa's small geographical size should not be seen as a constraint, but rather as an advantage in creating a more responsive, efficient, and citizen-centric postal administration. I therefore urge the government to consider the creation of independent postal circle for Goa. This step will ensure better administrative control, improve service delivery, and enhance employment opportunities for local youth in Goa. Thank you, sir. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.